सरकार आपत्कालीन बॅकअप म्हणून खण खड्ड्यांतल्यान उदक काडपाच्या पायलट प्रकल्पात नव्या तंत्रगिन्यानांची चाचणी करतात. चडांत चड गिमाच्या दिसांनी उदकाची पातळी देंवल्यार 3 म्हयन्यां भितर ही वेवस्था सुरू करूं येता अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. आर्टिक्स ब्युरो रिपोर्ट. आतां तुमी पिठान उदक आहा तें यूज करता म्हळ्यार आतां एक फावट पावस पडला आनी तितूंतल्यान पीठसूय सांबाळून दवरपाक प्रयत्न आसतलो तुमचे. मायनींग पीठ अजून पर्यंत आमी टॅक्नॉलॉजी हाडपाक पळयतात. इफ एनी इमर्जन्सी हॅपन्स जाल्यार आमकां एक टॅक्नॉलॉजी प्रुवन टॅक्नॉलॉजी एक पायलट प्रोजेक्ट करून घेतले आनी तेज्या नंतर टॅक्नॉलॉजी वील बी मेड अवेलेबल की विदीन 3 months आमकां जाय पडले. समज इन दी मंथ ऑफ एप्रील वी फाउंड दॅट वॉटर इज गोईंग डावन आनी इमिडिएटली तो प्लांट घालपाक जाता. 3 म्हयन्यां भितर एक्झिक्यूट करपाक जाता मायनींग पिठांतल्यान. सो वी वील टेस्ट एट वन प्लेस अँड वी वील कीप दी टॅक्नॉलॉजी रेडी. सो मदीं एक हें आसलो की धरणाच्या सायडीन आनीक फुडें मिनी डॅम हें करपाचो जे उदक वेस्ट धाकटे डॅम तेजेर खंय हें जालां अजून. नेवर मेड सच स्टेटमेंट. WRD WRD. ओके थँक्यू.